कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हाली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार सगळ्यांक आयज संवसारपाड्याची उर्बे बरीत परबी दीत हांव तेजा गांवस आयच्या गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक सुरवात करता। चड वेळ वगडायनासतना आयच्यो सगळ्यो ज्यो घडामोडी जाल्यात ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी ह्या डेस्क इंचार सुशांत गांवस हांचे कडेन। सर तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आहा? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट केला। तो म्हटल्यार की सद्याक भाजपा मोगोवपा युतीचें सरकार आसा आनी ह्या युतीच्या सरकाराचेरच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट केला। ते अशें की मोगोवपाक जर युती करपाची ना जाल्यार तांकां तेंचो मार्ग मेकळो आसा। तशेंच प्रियोळ जो मतदारसंघ आहा तो भाजपा कायम दवरतली अशे तरेचें एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट आसा। ताचेर उपरांत सुदिनाची भुमिका आयली। सुदिनान सावध भुमिका घेतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांक कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर अशे तरेचें उलोवप करचेंच पडटा म्हणून सुदिनान अशे तरेची एक मवाळ भुमिका घेतिल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट येता ती विधानसभेंतल्यान। विधानसभेत जो विरोधी पक्ष फुडारी आहा युरी आलेमांव ताणें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक एक अतारांकीत प्रस्न केल्लो सनबर्ना विशीं की सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत गोंय सरकाराक कितली येणावळां आयली काय म्हणून। 2020 आनी 21 ही 2 वर्सां जर सोडली हातूंत कोरोना काळांत तातूंत सनबर्न जावंक ना आनी उपरांत 2022, 23 आनी 24 ह्या 3 वर्सांनी जो सनबर्न जालो त्या सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकाराक सुमार 4 कोटी म्हटल्यार 3,95,00,000 रुपयांची येणावळ सरकारी तिजोरेन आयिल्ली आसा। तिसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी हणजूणची ग्रामसभा जाली आयज आनी हे ग्रामसभेत कांय म्हत्वाचे विशय आयले। ते म्हटल्यार की दर्यावेळेर कोणे तरी बेकायदेशीर रस्तो व्हेलो, तसोच लावड म्युजीक आनी जी ड्रेनेज सिस्टम आहा ताचेर लोकांनी बरोच बोवाळ घातलो आनी ह्यो तिनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ह्यो तिनूय सविस्तर बातम्यो तुमी 7 वरांचेर पळयात। फुडें वचूया दिप्ती कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। गोंयांत फुडले 3 ते 4 दीस आसा पावस पडपाची शक्यताय उक्तायिल्ली आसा। ते खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांच्या कांय वाठारांनी पावस पडटलो। तशेंच फाल्यां म्हणजे 31 तारखेक वाऱ्याचो वेग जो आसा तो 30 ते 40 किलोमिटर तशेंच फुडल्या आनीकूय 3 दिसां खातीर तांणी 40 ते 50 किलोमिटर इतलो वाऱ्याचो वेग आसतलो अशी जी आसा ती शक्यताय उक्तायिल्ली आसा। तशी ही सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तर फाल्यांच्यान म्हळ्यार 4 दीस पावस पडपाची शक्यताय आसा। ते खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केल्लेले आसा। फुडें वचूया एंकर समिता कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। समेस्तांक संवसार पाडव्याची उर्बे बरीत परबी। तर आज मंगल यात्रे सयत विजयाचें प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत भौशीक गुडी पाडवो म्हणजेच संवसार पाडवो जो आसा तो मंगलमय वातावरणांत वेगवेगळे कडेन मनयलो। तर हाजी जी खिणचित्रां आसा वेगवेगळ्या वाठारांत मनयल्ल्या संवसार पाडव्याची तुमकां ती 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलीच। आनी दुसरी बातमी म्हणजे दिवचलच्या हावजींग बोर्ड वाठारांत थंय जे नळ आसा थंय खदूळ उदकाची पुरवण जाता अशी कागाळ जी आसा ती थळाव्या लोकांनी केल्ली आसा। तरी हे जी घडणूक चल्ल्या ती फक्त 4 दिसाच्यान फाटल्या 4 दिसाच्यान चल्ल्या आनी खंय तरी हे विशीं तांणी उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळयलां पूण ते काना मनार घेनात अशी म्हूण तांची कागाळ आसा। तर हावजींग बोर्ड वाठारांत नवीन पायपलायन घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान अशें जाता आसुंये असो तांच्यांनी दुबाव उक्तायल्लो आसा। नेमकें कारण कितें तें अजून स्पश्ट जावना। अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा।
तर दिवचलच्या हावजिंग बोर्ड वाठारात नळांतल्यान ते खदूळ उदक येता आनी ते उदकाक लागून लोकांक त्रास जाता. सो तांच्यांनी मागला की हो प्रश्न आहा तो बेगोबेग सुटावो करचो म्हूण. आतां तुमकां एंकर्सांनी आनी सब एडिटरांनी जे बातम्यो सांगला ते तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.